Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. फुल मारून सगळं फोडला. सर आम्ही कोटरा गेल्ले, आम्ही तो इंटरमेटाक गेल्ले थंय सर आम्ही एकूच फक्त इतलेच फक्त ते कोण तरी दुसरे भुरगे आशिल्ले, आमी इतलेच म्हणले ते गेले का म्हणून इतले चालले आमी. तितल्यान हे येवन आमकां दाण्यार दाणे मारपाक कमीत कमी 100-150 दाणे मारला म्हाका सर. हे पळय सगळे फूल मारून सगळे दाणे मारला म्हाका. आणि हांगासर पुलीस स्टेशन आमकां फोंड्या पुलीस स्टेशन म्हणटा तुम्ही पडले म्हणटा तुम्ही पडले कोणी मारलो का तुमकां खंय पडलो का अशें उलयता तो. ते दोग जाण वयल्यान हांगासरू आसा वयल्यान ते पुलीस स्टेशन वयल्यान भितर रावला लिपून रावला काय कोण जाणा खंय रावला ते दोग जाण कॉन्स्टेबल आशिल्ले. एकट्याचें नांव तुमकां पयलीं कितें विचारलें बीन अशें बीन कितें केलें? ना आमकां ते डायरेक्ट आयले आमचे कडेन सकयल. पयलीं सिव्हिलान आयले ते न्हांवपाक म्हणून आनी आमी अशें उलयताले आमी नॉर्मली आमचे कडेन उलयताले. पयलीं सिव्हिलान आशिल्ले ते आनी न्हांवपाक म्हणून एक्टींग केली म्हणून हेंच्यांनी. आनी आमी नॉर्मली आमचे कडेन उलयता हे पळय रे माल येयल्यात रे हे ते करून आमी अशें फकाणां करता आमचे नॉर्मली. आनी वयर गेले युनिफॉर्म चेंज केलो आनी सकयल आयले आनी आमकां हेका दाण्यांनी मारपाक स्टार्ट 50-60 तर दाणे मारले हेजे. आनी हांगासर आमकां रोबोटान बसून हांगासर हाडला आनी हो कितें म्हणटा सांग ते दोग जाण आशिल्ले ते आमी नाशिल्लेच खंय तरी टायट जावन पडला आसतले खंय असं म्हणटा तो. तुमकां हाडले कोणी तर हांगा? तुमी जर टायट जावन जर पडले जाल्यार तुमकां कोणे हाडले? त्यांचे गाडयेन घेवन आयले ते आनी ते एकट्याचें नांव तुमी सपोज जर खंय पडले आसा जाल्यार तुमी चेन तोडलो मोबाईल सगळे काढून भायर शेवटले पर्स सगळे काढून भायर मारले यांचे. आनी एकट्याचें नांव म्हाका याद आसा ओंकार मादेर काय अशें कितें नांव आसा सगळे तोडून बिडून बी. आनी तो खंय आसा तो म्हाका खबर ना आतां दिश्टी पडना म्हाका तो. पयलीं दोगूच जाण सिव्हिलान आशिल्ले. 3 जाण कितें तरी आशिल्ले ते आनी दोग जाण एकटो बेतोडेचो एकटो कोण तरी भुरगो आशिल्लो आनी एकटो थंयचो आशिल्लो कोड्राचो आशिल्लो. आतां ते कितें म्हणटा? पुलीस कंप्लेंट करता आमकां सोडले डायरेक्ट. ना सोडपा म्हटल्यार ते कितें म्हणटा तुमकां दाखयता खंय तुमकां भितर घालता घेवन आयला म्हणून आमी कितें सांगताले तुमचे आमचे म्हणून हे एक्स्ट्रा उलयता आमकां भिणेत हाडला वाटभर भिणेत हाडला आमकां. आनी तो म्हणटा तुमी खंय तरी पडून आयला खंय नात खंय कांयच नाका आमी मारूकूच ना खंय कांयच ना खंय कितें आसा खंय अशें उलयता वयल्यान तो. ते जे दोग जाण कॉन्स्टेबल आशिल्ले ते पिवन बीन आशिल्ले अशें कितें तुमकां दिसलें? पिवन आशिल्लेच ते उलयता ते वयल्यान कळटाले ते पिवन आशिल्ले म्हणून गाळयो मारताले बीन आमकां भरपूर. आनी कितें खंय सर जाणा आमकां बियर दी जाल्यार सोडटा खंय तुमकां नाल्यार सोडपाना खंय असले उलयताले. बियर दी खंय आमकां. त्यांचे दोगांचें नांव खबर आहा तुमकां? एकट्याचें नांव म्हाका खबर आसा ओंकार मादेर. उलोवपाकूच दिना. एकट्याचें नांव आमकां उलोवपाकूच दिना. एकट्याचें नांव म्हाका खबर आसा ओंकार मादेर काय अशें कितें तरी आशिल्लें आनी एकटो रामा काय कितें तरी. दोग जाण 3 जाण आशिल्ले ते टोटल. आतां तुमकां चल म्हणला कंप्लेन बीन काय करूं ना मेडिकलाकूय व्हरता म्हणून सांगना काय म्हणूंक ना आमकां काय ना आमचे काय एक्शनूच घेवना काय ना. आमचे मिस्टेक कितें आमी ओवर ड्रिंक आहा कितें आमी रॉंग कितें केला जाल्यार आमचे मिस्टेक आमचे काय मिस्टेकच ना. काय उलोवपाक काय ना थंयच्या ते भितरले त्यांच्या ते भितर कितें उलोवप चालू आसा तेंचे सगळे मारून विरून फोडून उडयला सगळे. तेजे 50-60 तर मारले दाणे मारला आसतलो कळ्ळें न्ही. 3-4 तर दाणे तुटले सामके इतको मारला ताका आनी खोटी बी ती घातला तेजी. खोटी घातला थापटानी थापटा 20-25 थापटा मारला हांगा तेंच्यांनी. हांगा 25-30 थापटा मारला तेंच्यांनी. आतां पोंडा पुलीस स्टेशनाचेर कितक्या सुमार हाडले तुमकां? आमकां एक सर अर्देवर जाले सगळे सांगले सर थंय ते काय ना आमकां चला खंय तुमकां सोडटा खंय. तर आमची कितें मिस्टेक आसलेले जाल्यार आमी ओके. आनी ते चेन बी फूल तोडले तेजी सामकी चेन तोडली पर्स काडून उदकान मारलेले तेजे वयल्यान टी-शर्ट बी फूल पिनून काडले तेजे. आनी तेका कोण तो बेतोडेचो भुरगो कोण तो तेका रायकूच ना हात उखलपाक तेजे. तो बिश्टोच येवन मारता. तेका वयल्यान रायकूच ना तेणे वयल्यान बेश्टो हात उखल्लो तेजे. काल रंगपंचमी आसली आनी रंगपंचमीक लागून खुबश्या पॉयंटाचेर आमी पुलीस डिप्लॉय केल्ले जे प्रोबेबल पॉयंट्स आहा ज्या जाग्याचेर लोक सोरो पिवन मस्ती करतात आनी कितें करतात बोवाळ करतात त्या जाग्याचेर अशा एक कोड्यार जाग्यार 2 पुलीस रामा
खानेकर आणि ओमकार मानकर हे 2 पुलीस कोर्टार आहले. सो थंय एक 4-5 भुरगे पिवपाक भरलेले. त्याच्या वांगडा वर्बल पुलिसांनी तांकां वच म्हणटकच तेंच्यांनी कितें गाळी घातली असो एक इन्सिडंट जाला. आनी तितून मागीर एज पर कंप्लेंट ऑफ वन जयस्वाल त्यांनी कंप्लेंट केली की आपल्या पुलिसान ह्या दोघांनी मारले म्हणून. सो ताका माराचें बळ आसा आनी तेच्या कंप्लेंटी प्रमाण आमी FIR रजिस्टर केली त्या 2 पुलिसांचेर अंडर सेक्शन 324 IPC. आनी आमी हो रिपोर्ट सुप्रियाक धाडलो आनी इमिडिएटली सुप्रियान ताका सस्पेन्शन ऑर्डर इश्यू केली. दोन्ही पुलीस सस्पेंड आहात आनी तेचे फुडें खात्यांतर्गत कारवाय जातली बिसायड्स क्रिमिनल ऑफेन्स. काल कितें मॉब चड आशिल्लो कोडा रिवर. काल सगळे कडेन लोक चड आसले. लोक भोंवताले आनी पुलीस कंट्रोल करताले. पूण एक इन्सिडंट जाल्लो. सो वी कंडेम दीस टायप ऑफ इन्सिडंट्स. आनी आमी पुलीस म्हणल्यार वी हॅव टू गिव प्रॉपर जस्टीस टू द पीपल. लॉ अबायडींग आमी पयलीं आसपाक जाय. त्या प्रमाण आमी एक्शन घेतलें. आनी समज तेच्या फुडें आनी कितें येता जाल्यार वील इन्क्वायर इंटू इट. ओके. आनी हे विक्टीम आसा ते कितें हॉस्पिटलायज आसा काय डिस्चार्ज? तो डिस्चार्ज जातलो. डिस्चार्ज. कितले जाणां असॉल्ट केले सर? एकटेकूच असॉल्ट जाते. ओके. एकटेकूच 4-5 जाण असले घेतले. हे ज्या मनशाचेर असॉल्ट जाला त्यांनी तरी पुलिसा वांगडा आर्ग्युमेंट केली अशी हे आहा ती इन्क्वायरी जातली कोणी कितें केला ते. ओके.